अरेस्ट केल्लो जेन्ना हावस सेशनान आहा आनी MLA तो हावजान येता अरेस्ट वॉज नेसेसरी. कशें आसा की त्यांनी ज्या तरेन बिहेव केलो, कारण कशें जाता ती एक बऱ्या तरेची मॅसेज गोंयभर गेल्ली आसा. कारण सामान्य आमदार हो लॉ मेकर आसा, लॉ ब्रेकर आसूं शकना. समजा भामरे हे पार्टीचे स्पोक्स पर्सन, त्यांच्यानी एखादी गोष्ट त्यांच्या विरोधी उलयली आसत जाल्यार ती तेंची वैयक्तीक नासली, पार्टी म्हणून उलयले आसत. तांकांय अधिकार आसलो आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लॅरिटी करपाक. भामऱ्याचो हात घट धरून ताका धमकी दिवप हें चुकीचें, आनी त्यामुळे जो इन्सिडंट असेंब्लीन जालो त्या इन्सिडंटाची रितसर आमी कंप्लेंट असेंब्ली स्पिकरा कडल्यान दिवन कायदेशीर रित्या ती प्रक्रिया केल्ली आसा. आनी सरकाराचें हांव खरोखरच अभिनंदन करता, कारण बऱ्या तरेचें रिएक्ट इमिजिएटली. कारण गोंयच्या सामान्य नागरिकाक दिसूं जाय की एखाद्यान जर कोणी मस्ती केली आसत जाल्यार त्या लॉ हो सगळ्यांक सारको आसता. आनी समजा कदाचित काल जर हें करूं नाशिल्लें जाल्यार आज एक वेगळी मॅसेज बारीक मनशां फुडल्यान वचपाची. त्यामुळे बरी मॅसेज एक लोकां समोर गेल्ली आसा, कारण हें सरकार सामान्यांचें प्रोटेक्शन करपाचें आसा. आनी त्यामुळे केदोय जरी व्हडलो मनीस आसलो जाल्यार बारीक मनशाचेर जर एखाद्याचेर जर अशा तरेचो इन्सिडंट जालो जाल्यार कायदो हो सगळ्यांक समान हें हातूंतल्यान सिद्ध जालें. ओके, असेंब्लीन CCTV फुटेज तितून बी कॅप्चर जालो इन्सिडंट. तें पळोवचें पडटलें. दॅट हांव काय ते इन्क्वायरी तें पळोवचें पडटलें. पण ताका हात, कारण भामरे हो 70 वर्साचो रिटायर्ड हेडमास्टर, प्रेस्टीज आसलेलो मनीस आनी गेली कितलीं वर्सां राजकारणांत काम करता. त्यामुळे अशा मनशाक हाताक घट धरप आनी धमकी दिवप हें चुकीचें आसा. फाल्यां हांवें समजा एखादें कितें जर उलयलें आसत जाल्यार उत्तर हें उत्तर, कारण ही डेमोक्रेसी आसा, प्रत्येकाक अधिकार आसा. जो उलयता तोय कितें उलयता तें सगळें सारकें न्ही. कारण त्याची हाच्या पयलीं दहशत ही आमच्या कार्यकर्त्यांनी भरपूर सजलेली आसा परवरी मतदारसंघात. आनी त्यामुळे तो त्या बाबतीक अशा हातघाईचेर पयल्या वेळार गेलो, आनी त्यामुळे ताका तें करणें योग्य आसलें.